उलासतात आमची तोंडां उलोवतात आमची तोंडां उलासतात सुय 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 सर्वेस्परा. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. आयज आमी बागयोन जुजे बागयोन आंकवार मरेचो पोथी जेजूचो संवसारी बापूय ताची परब दोबाजीक परब मनयता. कोरेजमाच्या काळान आसा पूण आयज हे कोरेजमाच्या काळांतली ही पयली दोबाजीक परब. आमी कुशालकायेन ही परब मनोवया. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या कार्मेलिना आनी गाब्रिएल हांच्या ओतम्या पासत आनी दुसरे इंतेसांव सोंपून गेल्ल्या जुजे सोजा हाच्या ओतम्या पासत. देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक आमी हे भेटेन मागुया. खेरीत भाशेन आयज सगल्या बापायां पासत मागुया. आयज फादर्स डे मनयतात. सगल्या बापायांक दिनवासून तांचें बरेपणां देवा मुखार मानून घेवन तांचे पासत मागुया. आमच्या सगल्या बापायांक बरी भलायकी बरी बुद्ध बरो रेस्पेतमान फावो जावंक आनी तांची सुरक्षा तांची रक्षा आमकां सगल्यांक मेळूंक आमी खेरीत भाशेन मागुया. आमच्या बापायां पासत आनी आमच्या बापायांनी केल्ल्या सगल्या बरेपणा पासत देवाक आर्गां दिवया. संवसाराची शांती पासत मागुया. इरान इस्रायल आनी USA हांचे मदें चलतलें झूज बंद जावंक मागुया. हे जे बापूय आसात ह्या राष्ट्रांचे तांणी देवाचें मानून घेवंक आपले मनशाच्यो वस्तू आसात त्यो कुशीन दवरून हें झूज थांबोवंक तांचे पासत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. वचतो सर्वेस्परान आपल्या कुटुंबाचेर नेमलेलो विस्वाशी आनी शाणो चाकोर बागयोन जुजे देवान नेमलेलो आमकांय जण एकल्याक आमची जबाबदारी पाडूंक एके भाशेन उत्तेजन जाता. पूण जायते पावटी आमी आमची जबाबदारी पाडूंक चुकल्या. भोव करून बापूय कशे गोराब्याची जबाबदारी बरे भाशेन पाडूंक चुकल्यात. असल्या सगल्या आमच्या चुकींचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. सुरपदविदार देवा तुमकां भाव भयणींनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध ह्या पासत बागयोन सदांच आंकवार मरे सगल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजी गतीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदविदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर. महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी सर्वेस्परा सर्गीच्या राया सुरपदविदार देवा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिनवासता तुज्या तोर वैभव पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाची शेरी तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकूत कोर. बापाच्या उजव्याक बसलाय आमची मागणी आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर. आमीन. प्रार्थुया. सुरपदविदार देवा मनशा कुळाचे सोडवणेच्या गुटाची सुरवात तुवें बागयोन जुजेचे विस्वाशी जतनाये आधीन केली. ताचे विनवणेन तुजी पवित्र सभा ते गूट सदांकाल सांबाळूं म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान
जी येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी सोर्वेस्पोर नाताना कडेन अशें उलयलो, वच आनी म्हज्या सेवका दाविदाक अशें सांग, सोर्वेस्पोर अशें म्हणटा, तुजे दीस बरोवन तुज्या पुर्वजां सांगातीक तूं विसो घेवंक वेतोच. हांव तुजे फाटल्यान तुजे सोस्तींतल्या तुज्याच रोगताच्या एकल्याक उत्पन्न कोत्तलो आनी तुजी राजवटकी थीर सांबाळटलो. तोच म्हज्या नांवाक एक घर बांदतलो आनी ताचें शिनवासण हांव सासणाक राखतलो. हांव ताचो बापूय जातलो आनी तो जातलो म्हजो पूत. तुजें घराणें आनी तुजी राजवटकी म्हजे मुखार सदांच सुरक्षीत उरतली आनी तुजें शिनवासण सासणाक तोखता तसलें कोत्तलो. सर्वेस्पराचें उतर. आमचो जबाब, ताची सोंसोत तोखतली नितेकाली. परतून म्हणुया, ताची सोंसोत तोखतली नितेकाली. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकाणटलो. पिणकेचे पिणकेत तुजें विस्वाशीपण पोरगोडटलो. तुजो मोग सासणाक तोखता तसो थीर केलाय म्हूण हांव जाणा. जसो सोर्ग तशें तुजें विस्वाशीपण तुवें थंय अखंड करून दवरलाय. जबाब, ताची सोंसोत तोखतली नितेकाली. अशें तुवेंच सांगलाय. हांवें विचून काडला ताचे कडेन हांवें करार केला. दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें सोपूत दिला. तुजी सोंसोत सदांकाल तोखतलो. हांवें स्थापलोलें तुजें सिंहासन सदां सर्वदां सांबाळटलो. जबाब, ताची सोंसोत तोखतली नितेकाली. तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हजें तारणाचें खडप. सदांकाल ताका म्हजें भलेपण दाखयतलो आनी केल्लो करार गोठ तोखतलो. जबाब, ताची सोंसोत तोखतली नितेकाली. बागेंत पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावां भयणींनो, संवसार तांचें दायज जातलें म्हूण अब्राहमाक आनी ताचे संस्थीक केल्ली बासावणी समृद्धीक लागून न्हय, पूण भावार्था उदेशी येतल्या प्रमाणीकपणाक लागून. म्हणटच बासावणी फुक्या दिल्लें देणें जावचे खातीर आनी सगळे संस्थीक मुणगे समर्थ सांबाळटात तांकांच न्हय, पूण अब्राहमा परी भावार्थ दवरतात तांकांय ती खरीच मेळचे खातीर ती भावार्थाचेर थारायल्या, कित्याक तो आमाम सोमेस्तांचो बापूय. अशें बरयलोलें आसा, खूब राष्ट्रांचो हांवें तुका बापूय केला. त्या उतरा प्रमाणें ज्या देवाचेर ताणें भावार्थ दवरलो आनी जो देव मेलोल्यांक जिवीत दिता आनी नात त्यो वस्तू आसोश्यो करता, त्या देवा मुखार अब्राहम आमचो बापूय. तुजी संसद इतली व्हड जातली अशें ताका दिल्ल्या उतरा प्रमाणें बरवंशाक जागो नासलो तेन्ना पर्यंत बरवंसो धरून ताणें अशें सतमारलें की खूब लोकांचो तो बापूय जावंक पावलो. देखूनच हें ताचें प्रमाणीकपण कशें लेखोन आयलें. सर्वेस्पराचें उतर. उद्गार. सर्वेस्परा, तुज्या घरांत रावतात तीं कितलीं भागी, दीस रात तीं तुजी वाखाणणी करतलीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जाकोबाक जल्मलो जुसे, मारयेचो पोती, हिका क्रिस्त म्हणटात तो जेजू जल्मलो.
जेजू क्रिस्ताच्या जल्माची खबर अशी, ताचे आवय मारयेक आनी जुजेक लग्नाचें उतर जाल्लें, पूण ती एकठांय जियोवचे आदींच ती पवित्र आत्म्या उदेशी गोरबेस जालोली मेळ्ळी. तिच्या पती जुजेन तिका गुप्ती सोडून दिवचें केलें, कित्याक तो धर्मवंत मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका खुशी नासली. ताणें अशें येवजिल्लें आसतना ताका सपनांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो. देवदूतान सांगलें, जुजे, दाविदाच्या पुता, मारयेक तुजी पतीन कशी तुज्या सांगाता घेवंक भिवू नाका, कित्याक तिच्या कुसव्यान गर्भ आसा तो पवित्र आत्म्या उदेशी संभवला. ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दवरतलोय, कित्याक तो आपले परजेक पातकांतली सोडयतलो. न्हिदेंतलो उठून देवदूताच्या हुकुमा प्रमाणें जुजेन केलें आनी आपली पतीन कशी तिका सांगाता घेतली. सुमयाचें शुभ वर्तमान. बागयोन जुजे, मारयेचो निर्मळ पती, आयज दोबाजीक परब ह्या कोरेजमाच्या काळान आमी बागयोन जुजेची मनयता. भाव भयणीनो, बागयोन जुजे आमकां एक राखणदार, पवित्र सभेचो राखणदार, रक्षक. बागयोन जुजे मारयेचो पती आनी जेजूचो बापूय. दाविदाच्या कुळांतलो आयचें शुभ वर्तमान चालू जाता आसतना आमी पयली वड जी वाचल्या ती जेजूचे वंशावळीची, दाखोवपाक की जुजे दाविदाच्या घराण्यांतलो. आनी दाविदाच्या घराण्यांतलो कसो, मातशें आयचे पयल्या वाचपान आमी फाटीं वचत जाल्यार देवान दाविदाक भासावणी केल्ली की सोडवंडार ताच्या कुटुंबांतलो येतलो, ताच्या गोत्रांतलो येतलो, आनीक हें राष्ट्र काबार जावचें ना केन्नाच, तें सदांचे सदां सांबाळून उरतलें. ही भासावणी केल्ली ती आमकां पाळोन येता ती दिसती पडटा. आनी देव जरूय जुजे ताचो खरो बापूय न्हू, संवसारी मनान बापूय न्हू, बायोलॉजिकल फादर न्हू, पूण मारयेक आनी जुजेक ताच्या हातान घालता. तो निगा घेतलो, तो राखणदार जातलो, तो सांबाळटलो. आनी देखूनच देवदूतान सपनान दिश्टी पडून ताका सांगलें व शिटकायलो, जेन्ना ताणें गुप्ती सोडून दिवचें केल्लें. गुप्ती सोडून दिवची केल्ली मारयेक, कित्याक तो प्रमाणीक आनी धर्मवंत मनीस देखून. पूण देवाची खुशी कितें ती ताच्या सपनान दिश्टी पडून दुतान सांगलें, मारयेक तुजे सांगाताक घेवंक भिवू नाका. आनी मारयेक ताणें मानून घेतली आनी जेजूक ताणें मानून घेतलो. जुजे उलयता तो आमकां शुभ वर्तमानान आयकूंक येना, सगळें सायलंट कशें, ओगेपणान सगळें. पूण ज्यो वस्तू तो करता त्या उतरावून आनिकूय मजबूत आमच्यान म्हणपाक जाता. उलोवप थोडें पूण काम चड. आनी हें काम सगळें आपणाच्या फायद्याक कांयच ना, सगळें देवाची आज्ञा पासत. देवाची आज्ञा ही सोडवण सगल्यांक पावोवंक, सोडवणदाराची निगा घेवंक. सोडवणदार जेन्ना धाकटो भुरगो आसा तेन्ना आख्खी ही निगा घेवपी बागयोन जुजे. जाल्यार बागयोन जुजे आमकां मेळटा. जेन्ना देवदूत ताचे लागीं उलयलो, ती आज्ञा पाळपाक कितलो वेळ काडला ताणें. एक आज्ञा आयची, मारयेक तुज्या सांगाताक घेवंक भियेनाका, पतीन कशी घेवंक भियेनाका. गेलो आनी तिका रोखडीच घेतली. सपनान दिश्टी पडून जुजेक जेन्ना सांगलें, चल उठ, बाळकाक आनी ताचे आवयक घे आनी इजिप्ताक पडून वच, तो आनीक रावंक ना. रोखडोच उठलो, तांकां घेतलो आनीक जंय खतरो आसलो त्या खत्र्यांतली तांकां रोखडीच घेवन गेली. इमिजिएट रिस्पॉन्स. कित्याक देव उलयला आनी देवाची खुशी ती, हें ताका कळलां. मागीर तो आनीक चिंतूंक रावंक ना, खरेंच पाळपाचें काय
हें पाळीत जाल्यार कितें जातलें? हांव त्रासान पडटलो, म्हजेर कोण केस करतली, राजा येवन म्हाका धरतलो, कोण येवन म्हाका मारतलो, परजा कितें म्हणटली, म्हजें कुटुंब कितें म्हणटलो, हें कांय चिंतूंक रावंक ना. देवाचो उलो आयकलो रोकडोच, इमिडिएटली ह्या उल्याक तो जाप दिता. भाव भयणीनो, आयज आमी आमच्या जिवितांत शिकपाची गरज आसा काय? देवाचो उलो आमकां जायते पावटी आयकूंक येता आनी जायते पावटी हो उलो आमकां बरो दिसता. मिसान येता तेन्ना आमकां कितेंय बरें दिसलें सेरमावान आमी म्हणटा सारकें सांगलें, पाळटा आमच्या जिवितांत रोखडींच काय कितलो तेंप काडटात. कितेंय आमी आमचे फिरगोजेन कसलेय कार्यक्रम घडोवन हाडटा, कसलेय जबाबदारी आमच्या भुजार पडटात. जायते पावटी ह्यो एक्टिविटीज जातात म्हूण आमचे फिरगोजेन जायते जाणांक आमकां बरें दिसता. तुजेर मातशें इल्लीशी जबाबदारी पडत जाल्यार रिस्पॉन्स कितलो तेंप लागता वय येतलो वो ना येवचो ना हें म्हणपाक. जायते पावटी फकत हे प्रश्न क्वेश्चन मार्कूच घुंवतात आमचे तकलेन, इमिजिएट रिस्पॉन्स ना. आनी आमी पळयलां इमिजिएट रिस्पॉन्स जेन्ना ना तेन्ना कितल्यो वस्तू आडोन उरतात आनी कितल्यो वस्तू जायनासतना उरतात. आनी त्याहून चड जांकां कोणाक उलो दिल्लो आसा तांच्या जिवितांत कितें तरी चुकलें तें परतून मेळचें ना, ऑपॉर्च्युनिटी लॉस्ट. भाव भयणीनो, ह्यो थोड्योश्यो वस्तू आयच्या दिसाक भाग्योन झुजेची परब आमी मनयता आसतना आमच्या मनान आमी हाडल्यार बऱ्यो. दुसऱ्या वाचपान भाग्योन पावलू रोमकारांक चीट बरोवन आब्रामाचो उगडास करता, भावार्थाचो बापूय. तोय जायते प्रश्न विचारपाक जाताले, समजनासलेल्यो वस्तू देव ताका करूंक लायतालो. तुजें घर सोड, बापायक सोड, देश सोड, चल यो हांव वता थिंगा, खंय वता खबर ना पूण हांव वता थिंगा यो. इमिजिएट रिस्पॉन्स, उठलो आनी गेलो देवा फाटल्यान, भावार्थ. आनी आमकां कितें सोडयता? हो भावार्थ सोडयता. समूर्त आमी पाडपाक जाय, समूर्त पाडी नाका अशें भाग्यून पावलून सांगूंक ना रोमकारांक. समूर्त पाडली देखून म्हाका आतां सोडवण मेळची हें ना. समूर्त पाडपाक जाय, मातशें चोत्राय दवरया, समूर्त पाडपाक जाय. थोडी पावटी आमकां संवय जाल्ल्या पवित्र पुस्तकान सांगलां न्हू, भावार्था वरवीं आमकां मेळटलें म्हणटच कोरन्यो करपाक नाका. भावार्था वरवीं मेळटलें म्हणटच समूर्त आहा ती कित्याक पाडपाक जाय? भावार्था वरवीं आमी साल्वार जातलीं ना. ओय, सोडवण जी आमकां मेळटा ती आमी समूर्त पाडल्या देखून न्हू, पूण भावार्थाक लागून. हें सारकें, पूण भावार्थाक लागून आमकां सोडवण मेळटा देखून आमी कोरन्यो करिनासतना रावप वो समूर्त पाडिनासतना रावप हें जायना, हें चुकीचें. भाग्योन झुजेन समूर्त पाडली, झुजेक कळ्ळलें आतां सोडवणदार जल्माचो आसा आनी हांव सोडवणदाराचो बापूय. तरूय पूण आपले पत्नीक घेवन आपलें नांव लावन दिवून गेलो. जेन्ना राजान फरमायलें लोक गणटी जावपाची आसा, एक एकल्यान आपल्या गांवांत वचून आपलें नांव लावन घेवचें. जुजे उठलो नाजारेतचो आनी बेतलेहमाक गेलो. कित्याक? हो कायदो पाडपाक, समूर्त पाडपाक. गरज नासली, कित्याक पतीन आतां गर्बेस्त आसा, खंयच्याय वेळार ती जल्म दिवपाक शकता. वचना जाल्यार चड बरें आसलें. इनफ एक्सक्युजीस आसलोले आनी बरें कारण आसलें, बेस्तें न्हू, बेस्तें कारण नासलें पूण बरें कारण आसलें. पूण समूर्त पाडपाक उठ्ठा आपले पत्नीक आनी घेवन वेता बेल्या शारान. आनी हे भाशेन कितें जालें? समूर्त पाडली देखून देवाची येवजण आनी देवाची बासावणी जी आसली बेल्या शारान सोडवणदार जल्मतलो म्हूण आदी बासावणी केल्ली आसली ती जाली. आनी ती पाडचे पासत झुजेक आनी मारयेक जायते त्रास पडले. सोदून सोदून भोंवली, खानावळीन पासून जागो ना. गोरवांच्या गोठान एका भुरग्याक जल्म दिलो. कित्याक? समूर्त पाडली. आनी समूर्त पाडपाक खंय तावन आयलें मन? भावार्थाक लागून. भावार्थी मनीस, भाग्योन मनीस. आनी ह्या पासत देवान जें कितें सांगलां तितलेंय ताणें पाळलें. हे समूर्तीक पाळलें देखून भावार्था वरवीं ही सोडवण आमकां फावो जाली. तर आयज भाग्योन झुजेची परब मनयता आसतना भावा भयणीनो, आमच्या बापाया पासत मागुया. आमचे बापूय जे आसात आपलो घोराबो सांबाळटात आनी सगल्या बापायांक जाय तांचे सगल्यांचें सोपोन
खंयचोय बापूय आसचो ना की हांव लग्न जातलो, म्हजो घोराबो जातलो आनी म्हजो घोराबो पाड घालतलो, हें खंयचोच बापूय चिंतचो ना. ताका आमी कितलेय वायट म्हणो, तो घडये बेबदो जायत, तो घडये चोर जायत, तो घडये नागवणो जायत परजे मुखार वा आमच्या दोळ्यां मुखार, आपलो कुटुंब केन्नाच खंयचोय बापूय पाड घालचो ना. जाल्यार आयज आमी समजून घेवया आनी आमच्या बापायां पासत मागुया. सगळे बापूय आपले घोराबे सांबाळपाक वावुरतात आनी तांकां जाय, पूण असोकताय आसा, ह्या संवसाराची असोकताय, घडये बेबदीकाय आसा, घडये व्यसनां आसात, जुगार खेळपाची, पयशे इबाडपाची. जायते जाण बापूय जोडटात, पूण जोडलेली एकूय जोड घरान पावना, आपले पत्नी पासत आनी भुरग्यां पासत पावना. वाटेर येता म्हणल्यार इश्टां मदें वांटून काबार, सोऱ्याक बसून काबार, जुगार खेळून काबार, वो ते पयशे खंय गायले तांकांच थोडी फावटी खबर ना, बेजबाबदार जातात. खंयचोय बापूय आपलो घोराबो सोडून वेचना, पूण जायते फावटी आयज थोडे बापायांक असली असोकताय आयिल्ली आसा. संवसारांत दुसऱ्यो वस्तू दिश्टी पडटात, दुसऱ्यो वस्तुऱ्योय दिश्टी पडटात, तांचे फाटल्यान वचून नाका जावन आपलो घोराबो तांणी पिड्ड्यार केल्लो आसा. जरूय खंयचोय बापूय हें करचो ना आनी तांकां नाका करूंक, पूण असोकताय आसा. ह्या पासत आमच्या बापायां पासत आमी मागपाची एकदम गरज आसा. आयज तांकां आमी समजून घेवपाची गरज आसा, तांकां वेळ दिवपाची गरज आसा. बापूय सांगतात, सगळे घडये उतरान सांगना, जे भाशेन जुजे ओगेपणान सगळे, पूण जायते फावटी बापूय उलोवपाक सोदता भितरल्यान काळजांतल्यान उलयतात. आयक त्या बापायचें. थोडे बापूय उतरांनी सांगतात, थोड्या बापायक असली असोकताय आसा, गरज देंवन सुबेज सांगतात. तोंड आसा देखून उलयत गेले, ही असोकताय थोड्या बापायची, तीय बीन आमी समजून घेवपाक जाय. आनी ज्या बापायांक ही असोकताय आसा, तांणी ते असोकतायेचेर जैत व्हरूंक ह्या भावार्थाचो आदार घेवंकूच जाय. तर आयच्या दिसाक आमी कृपा मागुया आमच्या बापायां पासत, आनी आमच्या बापायां वरवीं जी सुरक्षा देव आमकां दिता ती आमकां मेळूंक, बापायां वरवीं जो संदेश देव आमकां दिता तो आमी आयकूंक, बापायां वरवीं देव आमकां समूर्त पाळूंक शिकयता तें आमी शिकूंक आमकां आयज बागेवन जुजेचे हे दोबाचीक परबे दिसाक कृपा दी म्हूण मागुया. सगळीं उबी रावया. तुमचे हात पुस्तक उगडात, पान 8 आनी 9. सतमंता म्हणटा आसतना आयज पळोवन म्हणुया. आनीक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी संभवलो, आंकवार मरेतावन जल्मलो, ह्या उतरांक आमी सगळीं मान बागयतात. आमी सगळीं मान बागयतलीं. तर आमचो भावार्थ उच्चारुया. सतमंता देवाक, सुरपृथ्वीदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक, आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी संभवलो, आंकवार मरेतावन जल्मलो, पोंस पिलाताल ताणें कोश्ट सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो, स्वर्गार चडलो, सुरपृथ्वीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, पितांची आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें पुनर्जीवनपण, सासणेचें जिवीत. आमेन. आमची दानां भेटयता आसतना जी सगळी आमची मागणी आसात, भोव करून आमच्या बापायां पासत ती आमच्या मनान हाडुया आनी ह्या भेटवणेन ती बापाक उबारुया. आमच्या दर एका बापायक ह्या भेटवणेन आयज आल्ताराचेर उबारुया. दानातळ्याच्या वेळार आमी गायन घेवया. C38, पेज नंबर 44. C38. तुगाच बापा सोर्गोचे, पिता तुका एकाचे,
उदारपणान तुवें आमच्या म्हजे भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर्वेस्परा, जशें बागयोन झुजेन आंकवार मारितावन जल्मलेल्या तुज्या एकल्याच जोडीत पुताची मोगान सेवा केली, तशें आमी नितोळ काळजान तुजे वेदीची सेवा करूंक फावो तसलीं जावं म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, तुमची काळजां उबारात. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. बागयोन झुजेच्या दोबाजीक परबे समयार आमी तुजी स्तुती करता, तुका वाखाणटा, तुजी किर्ती परगट्टा. ह्या नितीवंत मनशाक तुवें आंकवार देवा मातेचो पोती करून दिलोय आनी ह्या विस्वाशी आनी शाण्या चाकराक तुज्या कुटुंबाचो वडील नेमलोय. हे परी पवित्र आत्म्याचे पदवीदार सावडेन गर्भ संभोवलो त्या तुज्या एकल्याच जणीत पुताक सांबाळच्याक आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताचो बापूय जावंक तुवें ताका विंचलोय. ताचे उद्देशी देवदूत तुजी महिमा वाखाणटात, बोळवून तुका नमस्कार करतात, शक्त्यो कडकडटात. स्वर्ग आनी सर्गीच्यो पदव्यो आनी भक्तिवंत सेराफीन संतोसान सांगाती आराधन करतात. तांचे बरोबर आमचेय ताळे मेळून खालतिकायेन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्वर देव, स्वर्ग आनी संवसार भल्ला तुज्या वैभवान. होसाना हो स्वर्गी, सर्वेस्वराचे नावी येता तो सुभागी. होसाना हो स्वर्गी. सर्वेस्परा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर. देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोश्ट मरण सोसूंक आप कुशीन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासून तो आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खाल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट.
सोम्या तुझे मरण आमी समोर उरता आनी तूं परत येयसर तुजें पुनर्जीवनपण परगडटा. देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडीन आनी रोगतान वांटो घेतल्या आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतीकायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितुमीचे विस्तारले ते पयसुबेचो उगडास कर. अशें लियो आमचे बागेवन बापा आनी फिलिप नेरे आमचे गवळी बापा, सिमिया आमच्या दारी गवळी बापान सगळे संस्कारनी घेतलेल्या बराबर तिका प्रितिमोगान सुपून कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाचे बरवाशान अंतरून गेल्यांत ते सगळे आमचे भाव भयणीचो उगडास कर. हाजे काकुतीन अंतरल्या समेस्तांक जे मुखामोडाचो प्रकाश पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची काकूत करूंक आमी मागता. अशें बागेवन तांकवार मारी देवाचे माई सांगाती, बागेवन झुजे जपोती, बागेवन दोतां, बागेवन जेवाज आनी सूर्य काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणांचे जिवितां आमकां वांटो दी आनी तांची सांगाता तुका वाखाणूंक आनी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ताचे पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे सांगाता आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सर पदवेदार बापा सर्व मान आनी महिमा तुका सासणाच्या सासना. देव आमचो बाप आनी ह्या संवसारान आमकां बापायच्या हातान ताणें घातल्यात. जेजूकूय ह्या संवसारान बापूय नेमलो बागेवन झुजे. तर बागेवन झुजेच्या हाताक धरून जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनान सर्गीच्या बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवशान अतरेकतल्या आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी पोरमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सुभागी. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें.
मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव साथ मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका तुका एकपडटा एकवटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन Soy priti posta, tu devaci rasa. Soy priti posta, tu devaci rasa. Soy priti posta, tu devaci rasa. शाबास बऱ्या आनी विस्वाशी चाकरा तुज्या दुनयाच्या संतोषान वांटो घे प्रार्थुया सर्वेस्परा बागयोन झुजेच्या दोबाज्यान संतोस्तल्या तुज्या कुटुंबाक हे वेदी वयल्या खाणान तुवें दादोशी केलें तुज्या कुटुंबाक तूं निरंतर आदारान सांबाळ आनी दयेन ताका तुज्या देण्यांनी दादोशी कोर क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सगल्या बापायांक आयज आमची परबी आनी आमी देव बरें करूं म्हणटा सगल्या बापायांक तुमी तुमची जबाबदारी तुमच्या भुरग्यां सवें तुमच्या कुटुंबा सवें घेतात देखून देवाचो आशिर्वाद तुमचेर आमी मागता आनी तुमच्या बऱ्या वावराचेर देवान सदांच येस मेळूंक
आनी ज्यो अशोकतायो आसा तांचेर झूज मारूंक तुमकां कृपा मागता. सगल्या बापायांक हॅपी फादर्स डे. थँक्यू. सगल्यांक तुमकां हॅपी फिस्ट. आयज बागयोन झुजेची परब आमी मनयता आसतना खेरीत भाशेन आमच्या कुटुंबान बागयोन झुजेची देख आमी परतून घेवया. आनी हें करता आसतना उगडास दवरया आमी सद्याक ह्या पवित्र सुमानान आसा. आमचो रेतीर सोंपला आनी आतां आमची तरणाटीं सोनवारा दिसाक 21वेर नायट विजील घडोवन हाडटात. सद्याक आजून पासून सगल्या तरणाट्यांनी आपलीं नांवां दिवंक ना. आतां बापायांक सांगता, तुमचे पूत धुवो आसात तांकां ह्या नायट विजिलाक येवपाक तुमी तांकां आदार करचो. एक रात आख्खें जागरण. आतांची भुरगीं जागरण जायतीं करतात आनी जागरण चडशें फकत मोबायलांचेर आसता. चादर पासून तकले वयर वचत जाल्यार भितर मोबायल चालू आसता. लायट देंवयतात बरे भशेन, ते कितली लायट आहा ती, आनी रातचे पासून जागे रावतात. एक दीस तो मोबायल सोडून हिंगा येवपाक शिकयात तांकां. नायट विजील आमचो सुरू जातलो 9 वाजता सांजेच्या सोनवारा दिसाक आनीक सकाळीं 5 वाजता मीस जातलें. तर ह्या नायट विजिलान तांकां आदार घेवपाक जायतीं जाणां हो एक्सक्यूज दितात, ना रातचो केन्ना आख्खी रातभर जागो रावंक ना, एक दीस रावपाक शिकय, जेजू मुखार येवन हें जागरण करपाक शिकय. आनीक हे पावटीक सांगलां तशें हो नायट विजील न्हयच फकत आमच्या तरणाट्यांक पूण मुर्मुगांव डिनरीच्या सगल्या तरणाट्यांक उक्तो केल्लो आसा. मुर्मुगांव डिनरीच्यो दुसरे पॅरीश यूथ आसात तेय आमचे मदें येतले. तेच बरोबर परतून उगडास करता तुमकां, हें फकत तरणाट्यांक न्हू, नायट विजील आसा तो सगल्यांक. ताचें ऑर्गनायज करपाचें आसा, मांडावळ करपाची आसा, ती आमची तरणाटीं करतात. पूण तुमकां सगल्यांक ह्या नायट विजिलाक भाग घेवंक आमंत्रण आसा. दुसरे फिरगोजींतलीं वा दुसरे डिनरीचीं यूथ जरी तर येवन तुमची कोणूय सोयरीं आसात, इश्ट आसात आनी तुमकां विचारतात आमी येयल्यार जाता, होय आमची देरां उक्तींच आसतलीं. कोणाकूय ह्या नायट विजिलान येवन भाग घेवंक जाय जाल्यार तांणी ह्या नायट विजिलान येवन भाग घेवंक जाता. खेरीत आशिर्वाद घेवंक आमच्यो तकल्यो भागोवया. सर्वेस्परा देवा, तुजेर पातयेतल्यांच्या आसऱ्या तुजे परजेचेर आशिर्वाद घाल, तिका राख, सांबाळ आनी तयार कर. हे परी ती पातकांतली मेकळी जावं, दुस्मानाच्या फासांतली सुटूं आनी सदांच तुज्या मोगान थिरासणान जिवं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, ही मिसाची भेट सोंपली. शेवटाक आमी गायन घेवया U17 पेज नंबर 239. U17. सायबा सांजू आमचो निमाण्या